न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट हे लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं वचूया आमचो रिपोर्टर विनायक सावंत हेच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची म्हत्वाची अपडेट। सगळ्यांत पयलीं सकाळी आयज कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि ऑल इंडिया ट्रेड युनियन आहा त्यांच्या सदस्यांनी एक बरी मिटींग घेतली बस स्टँडाचेर। त्यांनी सांगल्या की त्यांच्यो मागण्यो ज्यो आहा प्रलंबीत मागण्यो त्यो सरकारान अजून पुराय करूंक ना। मुख्यमंत्र्यान तांकां आश्वासन दिल्लें खरें, पूण त्याची पूर्तता अजून जावंक ना। त्यांच्यो फायली ज्यो आहा त्यो एका डिपार्टमेंटासून दुसऱ्या डिपार्टमेंटान वयता आनी शिरकोन उरता। पूण हे जर जायना बेगिनात बेगीन जाल्यार 19 तारखेक 19 मार्चाक ते संप करतले अशी नोटीस ताणें सरकाराक दिल्लेली आसा। त्याच प्रमाण आयज मध्यरात्री म्हणजे आयज रातचे 12च्यान फाल्यां राती 12 पर्यंत कॉम्रेड क्रिस्तोफर फोन्सेको हो उपोशणाक बसतलो अशेंय त्यांनी सांगलेलें आसा। ही पयली घडणूक जाली। दुसरी म्हटल्यार रोरो फेरी जाची खूब चर्चा जाल्ली आनी तेची वाट गोंयकार पळयतले। ती रोरो फेरी बेगीनूच सेवेत हजर जातली। रिवर नेविगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सांगला की येत्या 2 म्हयन्या भितून ही फेरी जी आसा रोरो फेरी सेवा ही रायबंदर ते चोडण ह्या मार्गाचेर चालू जातली। आणि ही सगळ्यान म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार ज्यो रोरो फेरी 2 सद्या बांदतात त्यो गोंयानूच बांदतात, त्यो भायर खंय दिवंक ना। आणि ह्यो गोंयान बांदून 15 दिसान ह्यो रोरो फेरी बांदून जातल्यो। त्याच्या उपरांत ती टेस्टिंग जातली आणि ती सेवेन रुजू जावपाक 1-2 म्हयने वतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगले। त्याच प्रमाण त्यांनी आनी एक म्हायती दिली ती म्हटल्यार पर्पल फेस्ट हो जो फेस्ट 2 फेस्टिवल जाले पर्पल फेस्ट गोंयान आणि दोनूय गाजले, बऱ्यापैकी गाजले। ह्या वर्सा पर्पल फेस्ट जातलो अशी आशा आसली, पूण ह्या वर्सा पर्पल फेस्ट जावंक ना। त्या व्यतिरिक्त त्यांनी दिव्यांगां खातीर जी केंद्र आहा त्या खातीर दिव्यांगांची यादी तयार करप, तांकां सुविधा दिवप, तांकां शिक्षण मेळटा की ना तें पळोवप, ह्या गजालींचेर लक्ष केंद्रीत केल्या अशेंय त्यांनी सांगलें। त्यांनी सांगलें की हो आमी कित्याक केलो एक्सपेरिमेंट, कारण पर्पल फेस्ट हो ह्या खातीर वेगळो निधी सरकारा कडसून मेळना। तो सगळो खातें जें आहा ते आपल्या खर्चान हो फेस्टिवल करता, म्हणून त्या जाग्यार त्यांनी ह्या वर्सा ही बाकीची ज्यो गजाली आहा तेंचेर लक्ष केंद्रीत केलें। कदाचित फुडल्या वर्सा पर्पल फेस्ट आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटल्यो अश्यो 2 म्हत्वाच्यो गजाली ज्यो आहा त्यो सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगल्यो। रोरो फेरी फुडल्या 2 म्हयन्या भितर गोंयकारांच्या सेवे खातीर उपलब्ध आसतल्यो। मंत्री सुभाष फळदेसायन हे विशीं म्हत्वाचे स्टेटमेंट केल्ले आसात। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी ती म्हटल्यार की पर्पल फेस्टिवल ह्या वर्सा जावचो ना, तो फुडल्या वर्सा जातलो अशें तांणी सांगिल्लें आसा। फुडें वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। कामुर्ले वाठारांत एका घराक उजो लागून सुमार 2 लाखाचें लुकसाण जालें। म्हायती अशी मेळ्ळा की कोणी तरी भायर तणाक उजो घातलेलो, तोच उजो त्या घराक लागलो। सुदैवान मागीर घरान कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत आनी टाळ्ळी, पण घर जें आसा तें पुराय लासून काबार जाल्लें आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळया। तर दुसरी जी बातमी आहा म्हणजे दांडे सांगो हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापीत करपाक थळाव्यांनी विरोध
विरोध केला. तांचें अशें म्हणणें आसा की सांग्यान आनी खंयसर तुमी तो स्थापीत करा, पण पार्कांक चिल्ड्रन पार्कांक स्थापीत करूं नाका अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी ते म्हणटा की खंयचे निर्णय घेवच्या पयलीं नगरपालिकेन तांचे कडेन तांकां विश्वासान घेवन निर्णय घेवचो अशें तांचें म्हणणें आसा. हेची बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. फुडें वचुया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. म्हादईचें उदक जें आसा तें मलप्रभेत व्हरपा खातीरचे कामाक कॉन्ट्रॅक्टराची नेमणूक केल्ली आसा अशी जी म्हत्वाची म्हायती आसा ती कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाशणांत दिली. तर हाचेर जो आसा तो आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री हांकां विचारल्यार तो म्हणटा हाचेर आपूण कितें उलोवं. ही जी सविस्तर बातमी आसा ती तुमकां पळोवपाक मेळटलीच. तशेंच गोंय विधानसभेचें जें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आसा तें 24 ते 26 मार्च अशे 3 दीस जातले आनी ते खातीर सद्याक 180 तारांकीत आनी 548 मेळून वट्ट 728 प्रश्न आयिल्ले आसात. फेब्रुवारीन जे शिंयाळें अधिवेशन जाल्लें तें फक्त 2 दिसांचें जाल्लें आनी आतां जी अधिसुचोवणी जारी केल्या ताचे प्रमाणे जें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातलें तें फक्त 3 दिसांचें जातलें. तेन्ना हातून ह्या इतल्या कमी कार्यकाळात खंयचे म्हत्वाचे प्रश्न येतले आनी ना हाचेर सगळ्यांचें सद्या लक्ष लागून आसा. ही बातमी तुमकां आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो. सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.